कार्मेल किरण संसारात परगडता सदा दैवी प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्यान तर वावुरया जावंक आमचे कारण उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशाक हर गांवान गांव उतरांची ऊब तत्वांची धाव पावो कोणशाक हर गांवान गांव दैवीक मिसाळ हाडूं देसाव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव हरसिल्लें जावं ताचें पवित्र नांव कार्मेल किरण संसाराक परगडता सदा दैवीक प्रेरण जावंक आमी संपूर्ण होलो दिला सोम्या तर वावुरया जावंक आमचे कारण बाळकाचे सुते मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आज एका संतांचें स्मरण पवित्र सभा करता सान फ्रांसीस सावेर म्हण नाकात सान फ्रांसीस सालेस सेंट फ्रांसीस दे सेल्समॅन न्ही ताचें नांव जायत की सेंट फ्रांसीस दे सेल्स सान फ्रांसीस सालेस ताच्या जिविता विशयान थोडे नियाळ करया आनी ताची शिकवण भोव सोबीत आसा आमकां हर एक लेगे आमच्या जिविताक लागू जावचें तसली ताची शिकवण जावन आसा ती आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया सान फ्रांसीस दे सेल्स वा सान फ्रांसीस सालेस 1560 इस्वेंत फ्रांसान जल्मलो क्रिस्त कुटुंबान जल्मलो 13 जाणां ती भुरगीं आसलीं 25 वर्सां प्रायर तो याजक जालो 25 वर्सां प्रायर ताणें दोतोर सणस जोडली कानून शास्त्रान आनी थंयसर ताका उंचलो हुद्दो लाभलो पूण तें सगळें सोडून तो एक याजक जाता बापायक मोड नातलें कित्याक क्रिस्त कुटुंबांतलो देखून व्हडलो उंचलो हुद्दो ताका मेळो जाय याजक कितें जाय म्हणून बापायची चिंता पासलें तें सगळें पयस दवरून सान फ्रांसीस सालेस एक याजक जाता आनी याजक जावन जिनोवा प्रांताचें बर्ने मेळक शहर प्रोटेस्टंटाच्या राजवडके खाला आसलें तांच्या हाता खाला आसलें आनी हो याजक जावन थंयसर तो बेता आनी ते सगळे शहर प्रोटेस्टंटाच्या त्या हाता खाला आसले ताचे धांवणो भायर येवचो वेळ तो वेळ आनी फ्रांसीस थंयसर वचून ताच्या प्रयत्नाद्वारे त्या सकड लोकांक पाटी खंयसर हाडटा प्रोटेस्टंटांत जावन खंयसर पाटी हाडटा तो कातोलीक पवित्र सभेक पाटी हाडटा तांकां कन्वर्टर करता जायते प्रयत्न करता आनी हे प्रयत्न ताणें कशें केलें तो म्हणटा आमी चड उलयल्यार कोणी आयकनात पूण चड मोग केल्यार आयकतात चड मोग केल्यार आयकतात देखून हे एक तत्व तो वापरन त्या लोकांक पाटी कातोलीक पवित्र सभेक तो हाडता आनी प्रोटेस्टंट प्रभावान बंद पडल्यो कातोलीक इगर्ज्यो परत उक्त्यो जातात लोक मिसाक येवंक सोर काडटा आनी थंयसर पवित्र सभा परत जिवाळ जाता 32 वर्सां प्रायर तो बिस्प जालो थंयसर हें ताचे मोठ्यान आमी जिबे सांगलें आनी ताणें 3 बूक बरयल्यात आमकां 2 गरजेचे न्ही पयलो एक बूक गरजेचो त्या बुकाचें नांव आसा इंट्रोडक्शन टू द डिवोट लायफ
इंट्रोडक्शन टू द डिवोट लाईफ, पवित्रपणाच्या जिविताक एक प्रस्तावान असो सोजा पवित्रपणाच्या जिविताक एक प्रस्तावान तांतो आध्यात्मिकतेच्या जिविताविशीं तो अशें बरयता ते आमी नियाळ करया, ते आमकां गरजेचें. तो कितें म्हणटा समजुया आमी. गुलाबाच्या झाडार कुवाळे जाता ते खंय गुलाबाचे जर वडले जाल्यार वाल गेल्यार उमखोळोंक आसात. गुलाबाच्या झाडार कुवाळे जाता ते जायनात न्ही गी. माडार आंबाडे जातात गी. माडार आंबाडे माडार कितें जाता सगळें गोत्ता देवा करता. माडार नाल्ल जातात. गुलाबाच्या झाडार गुलाब जातात. तेंडल्याच्या माटवार दुसरी वाल गेल्यार जाता पूण तेंडल्याच्या माटवार तेंडले जातात न्ही गे. पळया हर एक जड हर एक रूख कशें ताका रचला तशेंच फळ दिता, वेगळें फळ दिता. ओ सोबीत पळोवंक हर एकलो आपापले हर एक जड हर एक रूख आपल्या भशेनच फळ दिता, फूल दिता. ताची रीतच तशी. सान फ्रांसीस म्हणटा आमचे आध्यात्मिकतेन जिवीत तशेंच जायचें पूण आमचें तें कितें एक किडो आसा तो आमकां आनेकल्याक कॉपी करूंक शिकयता. कॉपी करूंक शिकयता म्हळ्यार इमिटेशन म्हणटात. आनेकल्याक फॉलो करचें, आनेकल्या बरी जायचें. तो म्हणटा तें आध्यात्मिकतेचें जिवीत न्ही, तें संपूर्णायेचें जिवीत न्ही. जायते बडी लायकाते चिंताप आसा आमी ह्या जागा बरीच जायचें म्हणून, ह्या जागा बरी जियेचें म्हणून. ताका तो जायती उदाहरण दिता. हांव थोडे वांटून घेवंक आशेता. भाऊ भयणो, जी आध्यात्मिकता ह्या जग जियेता ते लायकान जियेचें म्हूण ना. काजाऱ्यांनी धार्मीक बरी जियेचें म्हूण ना. बिस्पान ताचें आत्मीक जिवीत एका भितरल्या मादरी बरी जियेचें म्हूण ना. बिस्पाचो वावर कितें? कवळीक सेवा न्ही गी. कवळी पास्टल केअर. आनी हर एकल्याक आपापल्या जिविताक सरी जाल्ली आध्यात्मिकता आसा. आपापल्या जिविताक सरी जाल्ली आध्यात्मिकता आसा. जायते पटी आमी चिंतचे आसा एका लायकान ह्या जाका बरीच करी जाय, देखून एका लायकान ह्या जाका बरीच प्रसंग दिवन वचो जाय. सूख म्हणून हांव गरजेचें हर एकल्याक प्रसंग दर्जो वापरना पूण पयली जबाबदारी कितें ही म्हजी उतरांनी हे सगळे फ्रांसीस दे सेल्स इंट्रोडक्शन टू डिवोट लायफ तांतलो हांवें काडलो नियाळ तुमचे लागीं हांव वांटून घेता. एका लायकाची जबाबदारी कितें? एक कुटुंबांत एक बापोय जाल्याची जबाबदारी कितें? तो अशें म्हणटा एक बापायन कुटुंबाक मोगांत सांबाळचें, मोगाळ बापोय जावचें. एका आवयन हुस्क्यान भरली आवय जावचें. तें सगळें सोड न्हू म्हाका देवान आपयला म्हणून तुज्या भुरग्यां बाळांक पळयनासतना तांच्या आत्मीक जिविताची जबाबदारी घेनासतना शीदा खंय खंय मागण्या पोंडान भोंवल्यार जाता गी. जाता गी. पयली जबाबदारी तूं फाटी वचून मागण्या पोंडाचेर एक दोन वर्सां फाटी येता तुजी भुरगीं दुसऱ्याच वाटेन वेतात. तसलें धर्मीक जिवीत आध्यात्मिकता आशेना म्हणटा. आदी एक आवयचें आध्यात्मिका कितें पयलें एक आवय जावन तिका म्हणलें तिचीच म्हणलें एक आध्यात्मिकता आसा गी ना आसा. ती आध्यात्मिकता खंयसर फुलोवन येयचय, खंयसर फळां बरी जायचय कुटुंबान त्या भुरग्या बाळांची जतन घेवन ती जबाबदारी पयले. तो म्हणटा त्याच जिवितांत संपूर्णाय जोडयेत, त्याच जिवितांत संपूर्णाय कुशीन मेटांक काडयेत. कितले सोबीत शिकोवन सान फ्रांसीस दे सेल्साची. आनी तो आनी की जायते खंयसर आमी आसोव थंयसर संपूर्ण कायेचें जिवीत आमी जियेवया. एका वावराड्यान कोमेंताच्या जिविता बरें जियेजय म्हूण ना. कोमेंतांत कशें जियेत मोठवाशी जियेतात तशें एका वावराड्यान जियेजय म्हूण ना. वावराड्याक ताचीच म्हणली आध्यात्मिकता आसा. तातूंच संपूर्ण कांय जोडूंक प्रयत्न करीत जाय. आनी खंयचें आपोवणें आसा तातूंच संपूर्णता जोडची तीच नीज आध्यात्मिकता. दॅट इज रियल लायफ ऑफ परफेक्शन ऑर दॅट इज रियल स्पिरिच्युअलिटी. ती नीज आध्यात्मिकता म्हणून सान फ्रांसीस दे सेल्स शिकयता. भाऊ भयणीनो, आमचे ते एक चिंताप आसा. जायत्यांनी येवन सांगचें तुमी मागल्यार देव आयकता म्हणून. हांवें म्हणचें तूं मागल्यार हे देव आयकता. जी रीत तूं मागण्याची जिवीत जियेताय तेका लायक आसा जाल्लें
ह्या जगाचे मागणे जिवीत उंच तुझे सकला म्हणून नाही, पूण ती कशी जियेताय तें गरजेचें. एक लायक जावन त्या आपोवण्यान कशें तूं फळादीक जाताय तीच आध्यात्मिकता जाता. एका ह्या जगान लायक बरी जिवंक ना, एका ह्या जगान ह्या जागा बरीच आपणाची आध्यात्मिकता जिवीत जिवंक आसा आनी तांतूं संपूर्णय चडोवंक आसा. एका भितरल्या मादरीच्या कोवेंताच्या धर्म भयणीन ती आध्यात्मिकता दिवंक आसा, तिणें संवसारा बरी जिवंक जायना. आनी लायकांनी सगळें सोडून कितें कुटुंबाची जबाबदारी आसा ती पाळी नासतना संवसाराची जबाबदारी घेतल्यार जायना. पयलें कितें करी जाय, कुटुंबाची जबाबदारी पाळ, ती आध्यात्मिकता. इसली सोबीत शिकोवण भाव भयणीनो सान फ्रांसीस दे सेल्स ताच्या इंट्रोडक्शन टू डिवोट लायफ ह्या बुकान आमकां हर एकल्याक दिता. देखून ह्या संता विशयान नियाळतना भाव भयणो ताची शिकोवण आमचे जिवितान आमी पाळूंक प्रयत्न करया. हो पयलो वांटो. ताच्या उपरांत हांवें सांगलें, ताच्या प्रस्तावनांत हांवें सांगलें तूं कितें सांगता गी म्हणून. आमच्या बऱ्या जिविताद्वारे साहित्यांक आमचे थंय आमी ओडूंक जाता. ताणें सांगलें वाक्य आसा, यू विल कॅच मोर फ्लायज विथ 1 स्पूनफूल ऑफ हनी दॅन विथ 100 barrels ऑफ विनेगर. एक कुलेर मोव आसल्यार हजारो मुसांक सांगाता हाडी येता. तूं कितली बॅरलां विनेगर दवरल्यार म्हळ्यार ॲसीड दवरल्यार येता एक मूस पूण येता गे लागगी येना. देखून तो म्हणटा आमचें जिवीत मोवाळ्याचें जिवीत जायचें, आमचें जिवीत मोगाचें जिवीत जायचें, आमचें जिवीत सगळ्यांक आमचें थंय आकर्शीत करचें जिवीत जायचें. सकाळी एक याजक मालगडे याजक लागीं उलोवन आसलो. फादर कितें शर्माव दिवचो म्हूण विचारलें. ताका तो म्हणलो म्हाका एक गडीत उडास येता म्हणलो. तो सांजेर एका कुटुंबाची भेट करूंक गेल्लो खंय आनी तो जाणा तांगेर तेगा चौगा भुरगीं आसात. तेगा चौगा भुरगीं आसात. सांजेर येता आसतना ताणें 7 वरां अशें काळोख पडून आयिल्लो. ती एकली मात्र आसली हांवें. भुरगीं खंय गेल्यांत, भुरगीं खंय गेल्यांत. भुरगीं आसात फादर खंय आसता ती म्हणले. एक बेजार आयन म्हणल्यार परतून भुरगीं दिसानांत सांज काळोख जालो खंय गेल्यांत. ती कशी हळ्ळेची फिरगसते. ताका मागीर त्या आवयन सांगलें फादर भुरगीं सादारण काळोख पडल्या उपरांत शेजारा पुरो येतात, मागीर येतात फादर पाटे. कित्याक इतलो वेळ जालो म्हणटना बापय घरा येता. घरा येतना पियोन येता. तांणी कडची आवाज पळोवन भुरग्यांक इतलें बेन दिसता गे. तो मागीर कितल्या वेळा न्हिदोंक येता म्हणून आमकां कोता. ताच्या उपरांतच भुरग्यांनी पाटी येवचें. थोड्या व्यक्तीचे हाजीरपणून भाऊ भयणीनो कांटाळ्याचें जाता. थोड्या व्यक्तीचे हाजीरपणून आमकां पयस उडयता. त्या व्यक्ती तो आसा जाल्यार ताचे लागीं कोणी बसनात. तो आसा जाल्यार ताचे लागीं कोणी उलोवंक उलयनात. हें जावं आमी जायत्या जाग्यांनी पळयता. कुटुंबांनी जावं हर एक कडेन वय न्ही. तो व्यक्ती आसा म्हळ्यार सगळें छप्प असलें जिवीत जावन असो. आमचें जिवीत मोगान भरलेलें जायचें, मोवाळ्यान भरलेलें जायचें, सगळ्यांक आकर्शीत करचें जायचें. ह्या वरवींच आमी आनेकल्याक कन्वर्टर करूंक शकता. न्ही उतरांनी म्हणटा तो. हे जावन आसा शिकोवण भाऊ भयणीनो सान फ्रांसीस सेल्साची. आनी ही शिकोवण आयचे शुभ अर्थ भोव सोबीत तरान ताळ पडटा. जेजू थंयसर आसतलो सकट लोक हारी हारीने खंय आयलो, कोणा सरशी आयलो, जेजू सरशी आयलो. तांणी सगळ्यांनी अजाप अनुभव केलें गे जेजू सरशीन आयिल्ल्यान. अजाप अनुभव केलें गे. सगळ्यांक जेजूची शिकोवण आयकूंक मेळ्ळें गे. ना पूण ही वॉज एट्रॅक्टींग. ताचे थंय वण घेवची तसली सखत आसली. देखून ताका पळोवच्याक सुमेत लोक हारी हारीनी येतलो. लोक हारी हारीन येतलो. कित्याक येतलो? ताच्या मोगान तो हेरांक आकर्शीत करतलो. न्ही उतरांनी मात्र ताच्या मोगान ताच्या एका दिश्टीन तो हेरांक आकर्शीत करतलो. एक गडीत घेवचें जाल्यार जो एक व्यक्ती आसा तसोच ताका स्विकार करतलो. ज्या केव्हाक सकला दे म्हळें. ताच्या उपरांत जेजू कितें म्हणलो ताका, हांव तुज्या घरा येता, हांव तुज्या घरा येता. तूं म्हज्या सांगता ये न्ही, आय वील कम टू युअर होम. म्हळ्यार तूं कसो आसाय तसोच हांव स्विकार करता. आय वील एक्सेप्ट यू एज यू आर. हांव तुका मोडना ह्या घडये. एका व्यक्तीक पळय ताणें आसा तशें स्विकार करचें. आनी ह्या वेळाचेर
असं तशें तो स्वीकार करता आसतना हाच्या प्रभावान ताचे थंय कितें आयली बोळान गे प्रभावान मोगान न्ही गे मोगाच्या प्रभावान ताचे थंय बदलावन आयले असले जिवीत जायचे म्हणून सान फ्रांसीस दे सेल्स सोम्याच्याच जिवितांत हांव उदाहरण दिता ताची शिकोवन आयचे शुभ अर्था भोव सोबीतपणान भाऊ भयणीनो ताळ पडटा पयले खंयसर आमी आसांव खंयचे आमकां आपोवणें लाभलां तांतू आमी संपूर्ण कांय जोडूंक चिंतया ह्या देखून हांवें म्हळें माडार आंबाडे जायचे म्हणून ना झाडार कुवाळे जायचे म्हणून ना जायते बडी आमी चिंतचे सर्कस केल्या मात्र आध्यात्मिकता म्हणून आध्यात्मिकतेच्या जिवितांत व्हडले सर्कस ना भाऊ भयणीनो जे आपोवणें आमकां मेळ्ळां तें संपूर्ण जियोवचें जबाबदारेन जियोवचें तें काडून उडोवन कितें व्हडलें करूंक आमी चिंताव जाल्यार उपरांत तातूंत लास्ट कितें उरता आखरे कितें उरता हा निराशा निराशा आनी ती निराशा केदाळा आमचे थंय उदेवून येता त्या दळा आमी चिंतचे मिसा कित्याक वचत पाद्र्याप सोमाना बिस्पू सोमाना तो सोमाना वो सोमाना आळे तांच्या पंगडान कितलें बरें शिकयतात आमी आमची आध्यात्मिकता समजून घेना जाल्यार फावो ते परी जियेना जाल्यार लास्ट घेवची निराशा आनी ती निराशा आमकां खंय खंय वोन व्हरता ताच्या बदलाक खंयचे आपोवणें आमकां मेळ्ळां त्या आपोवण्याची आध्यात्मिकता आमी जाणा जावया आत्मीक जिवीत आमी जाणा जावया खंयसर आमकां रोयला थंयसर आमी फळादीक जावया हें आपोवणें जियोवंक तोच जेजू आमकां आदार दिवं दी आमेन Yesu balka naman tuka Yesu balka vandan tuka Besawam chergal walay kurpeza Venge tuja sada samal dovo Besawam chergal walay kurpeza Venge tuja sada samal dovo Yesu balka